तपास करून ना म्युन्सिपालिटी हांगा नुस्तें इंकतली आनी आमी घालपा ना कित्याक व्हकाड केले जाणे आमचे तो एक चिरवण आहा ते कीड आहा तो आमकां हालयता म्हणजे पुलीस धाडटा पुलिसां भितर आमच्या भुरगीं पुलिसां बी नाय कोणा बी नाय तेका ऑर्डर मेवलेली नुस्तें इंकून जायना म्हणून आमकां पयलींच्या पयलीं ऑर्डर दिलोली तेका तो केसो आयकोना आमकां आतां लास्ट शिवोन सांगलें आमकां तेका ऑर्डर दिलोली हा म्हणल्यार तेका पावलो ना म्हणून तो म्हणटा आनी तो वयता आनी पुलीस स्टेशनार रावता आनी पुलिशे हिंगा धाडटा फोन करपाक आमकां थिंगा धाडपाक आनी नुस्तें इंकून जायना म्हणून ऑर्डर हा तेका नुस्तें इंकपाकूच जायना फुडें कितें करता म्हण छातान फुडें कितें करपाचें आतां काय तेंकोडान जायना जाल्यार आमी आमच्या छातीन घेतली शिवोन आमकां आतां आमकां शिवोन सांगलोलें म्हणचे आतां तर ऑर्डर तो तपास कोन्ना जाल्यार आमी हिंगा चालपाकूच नाय हिंगाच रावतलीं आणि जर आयज काडूंक नाल्यार आयज काडना ऑर्डर पास करून म्युन्सिपालिटी नुस्तें इंकतली कितें आहा आतां पळय वास्को फिश मार्केटी भायर सियोन 5 तारखेर मार्चाची 2018 ऑर्डर पास केली ह्या बाजारा भायर खंयसरूच नुस्तें वास्को शारान विकूंक जायना ही ऑर्डर जाली आसतना ते मागीर एपील केलें एपिलान DMAन तांकां इश्टे ऑर्डर दिली पूण 21 तारखेर ऑगस्टाची 2018 ही स्टे दिली पळय ती वॅकेट केली सो फ्रॉम 21 ऑगस्ट 2018 ही पळय ऑर्डर पास केल्ली सियोन वास्को मार्केटी भायर खंयसरूच नुस्तें विकूंक जायना ही आतां एक्झिस्टींग ऑर्डर सीओ म्हणटा पालिकेन सगळे कायद्यांचे चौकटींत केला See, this is an issue which I have decided 2-3 months back, saying that since the municipality has a designated place, all the fish vendors has to sit at a designated place and sell the fish. I have passed such order. So according, based on my order, some aggrieved party, the fish seller, they had appealed before the Director of Municipal Administration. And Director of Municipal Administration has upheld my order and said that they have to sell the fish at a designated place. So now it is time that they have to shift to the designated place. Here and there are some gadas, roadside vendors who are selling the fish. That this has to be stopped. And accordingly, I have already issued directions to my municipal inspectors to enforce this order. So today, this fisher folk had come here saying that this order, which was passed by the DMA, is not been followed up. So I have held a meeting with them and I also informed the action taken by me. And I have also directed all the municipal inspectors and the taxation section to enforce this order. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक.